संघ परिवाराचे सगळे आंग एकठांय रावन बरी कामगिरी करतात, पण गोय विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेची वेंचणूक येतकीच संघ परिवारा भितर उबी फूट पडटा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष संघ परिवारातले भाव, पण विद्यापीठ वेंचणुकेत अभाविपान भाजपाक आवाहन दिला आणि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या उमेदवारा आड आपलो उमेदवार उबे करपाचे थारायला। भाजप वेंचणूक लढयतलो काय ना हो तांचो प्रश्न, पूण अभाविपाचे जिखपा सारखे उमेदवार आसात। आमकां भाजपाचें राजकारण लागना, तांकां तांचे उमेदवार उबे करूनय आमी आमचे उमेदवार उबे करतले, अभाविपाची फुडारी धनश्री मांद्रेकारान सांगले। गेले 5 वर्सां आदी काँग्रेसीची NSY विद्यापीठ वेंचणुकेंतल्यान भायर सरली आनी संघ परिवारा एकामेकां मदीं झगडी पेटली। तुम्ही गोवा युनिव्हर्सिटीक ABVP कॉन्टेस्ट करता म्हणटा, BJM बरोबर तुम्ही सल्ला मसलत केला, तुम्ही हे करून घेतला, कोण रावतलो, BJM रावतलो की ABVP रावतलो बी अशें? BJMचे आमकां खबर ना, पण ह्या वर्सा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी इलेक्शन लढटा। आमचो आनी पॉलिटिक्साचो कांयच संबंध ना, आमचो राजकीय। गेल्या वर्साचे युनिव्हर्सिटी इलेक्शनाक कितें जालें, NSY सायडीक आसले आनी तुमी संघ परिवार फिस्ट फायटींग इल्ले, हेजे भितर हे परत पळोवपाक मेळटले तुमचे भितर अशें कितें? ना, म्हटल्यार BJM कॉन्टेस्ट करू ते तेंचो लुकआउट। तो त्यांचा प्रश्न। आपल्या स्वबळाचेर जो जितको आमचो स्ट्रेंथ आसा ते आमी स्वबळाचेर ABVP म्हणून आमी इलेक्शन लढटा। BJMच्या कॅन्डिडेटच्या अगेन्स्ट तुम्ही कॅन्डिडेट घालतले? ज्या जाग्यार आमचे कडेन आमचो कॅन्डिडेट स्वताचो आसा त्या वेळाचेर आमी ABVP म्हणून त्या कॅन्डिडेटाक सदां आमचो सपोर्ट आसतलो आनी त्याच कॅन्डिडेटाचेर आमचें नांव फुडें आसतलें। अजून सुद्धा आम्ही जे कॉलेज म्हणून इलेक्शन लढला ते आमच्या कार्यकर्त्यांनी लढला, थंय BJP पॉलिटिकल आमकां कांयच सपोर्ट नाशिल्लो। आणि आता सुद्धा कॅम्पस इलेक्शनान आमी युनिव्हर्सिटी कॅम्पस इलेक्शनान जे लढतली ते स्वबळाचेर लढतली, आमकां खंयचो पॉलिटिकल हे ओके, BJM सपोर्ट बी ना तुमचो? सो फायनल आसा NSUन जे तुमचे एलिगेशन केला ते तुम्ही सगळे बेसलेस एलिगेशन आसा। तांच्यानी दाखोवचें न्ही की खंयचो बाबा तुमी एक तरी एक स्टुडंट डॉक्युमेंट दाखयला तो सविन इयराचो, बाकीचे ते तुमचे ताजेर हांवें तुमकां सांगलें। गोमंतक TV खातीर समीप नार्वेकार।